मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर खूप दिसांनी आयज आम्ही खंयतरी अशी प्रॉपर प्लॅन करून म्हटल्यार प्रॉपर प्लॅनिंग अशी करून भायर सरल्या वचपाक. सो ताका लागून सकाळच्यान आयज व्हिडिओज आसा पळय न्हू, तो कांय तसो चड शूट केला, चड न्ही, व्हिडिओज आसा पळय तो स्टार्टच करून नाशिल्लो. सो म्हटल्यार तुमकां प्रॉपर आयज भायलो व्हिडिओज आसा पळय न्हू तो दिवया अशें म्हणून. कित्याक की डेली जो आसा पळय न्हू तो रुटीन ब्लॉग, रुटीन कामां हे ते तुमच्या वांगडा सदांच शेअर करता. आयज म्हटल्यार ते सगळे आनी नाका, भायर जे वता पळय न्हू ते भायले सगळे तुमच्या वांगडा शेअर करया अशें म्हणून. सो तर आतां तुमी म्हणटले आमी खंय वता. ना, तुम्ही म्हणचे ना आम्ही खंय वता काय म्हणून, कित्याक की तुम्ही थंबनेल पळयलो, टायटल पळयलो आनी तुम्ही थंबनेल आनी टायटल पळोवनूच ह्या व्हिडिओचेर जे आसा पळय न्हू ते क्लिक केला की आयज तुमकां कितें तरी इंट्रस्टींग अशें बारीकशें आनी नवे अशें थोडेशे 4 गोश्टी ज्यो आसा पळय न्हू त्यो पळोवपाक मेळटल्यो अशें म्हणून. सारकें न्ही? सारकेंच आसतलें. जी कोण म्हाजी रेग्युलर व्ह्युअर्स आसा सो ती तर पळयताच रेग्युलर व्हिडिओज, बट जे कोण म्हळ्यार रॅरली अशें पळयता जावं नवे सबस्क्रायबर आसा, नवे व्ह्युअर्स आसा तेंच्या खातीर म्हणटा. सो आयज आमी वता नंदनगद्दा. नंदनगद्दा इज अ विलेज इन कारवार. सो थंय न्ही एक नागनाथाचें देवूळ आसा. सो ते देवळाचे बद्दल थोडीशी म्हायती जी आसा पळय न्हू ती हांव मागीर दिता तुमकां, सांगता मागीर. कितें रे? कितें म्हणटा गे तो? सो ती म्हायती जी आसा पळय ती थोडीशी सांगता तुमकां, जें कितें म्हाका खबर आसा, जितली कितें म्हाका खबर आसा पळय न्हू तितली. सो आतां सांजची न्ही 4:15 4:30 समथींग जाल्या. आयज आसा थर्सडे. एक्चुली थंय मंडेक वतात. मंडेक थंय देवाचो दीस आनी अभिशेक बी सगळें आसता. तर आमी तर मंडेक थंय पावना, कित्याक आतां आयज आसा थर्सडे आनी मा आयिल्ली आसा न्ही अशें म्हणून माक म्हणल्यार व्हरून दाखोवया अशें तें देवूळ. आमी बी वता बट रॅरली, खूब कमी वचप. हालीं तर म्हाका दिसता 1.5 वर्स जाले वचूच ना त्या देवळान. सो म्हटलें या मा बी पावतली आनी तेच्या भायर तुमकांय बी जें आसा पळय तें दाखोवप जातलें अशें म्हणून. सो जाल्यार तर पयलीं हांगच्यान भायर सरया आनी मागीर थंय पावतकीर जें कितें आसा पळय तें तुमकां दाखयताय बी आनी सांगताय बी, जितलें कितें म्हाका खबर आसा तें. सो चलात तर या. एक्चुली हे जे टेम्पल आसा पळय न्हू, इफ सपोज जर तुमकां कोणाक विजीट करपाक जाय न्ही जाल्यार 5 किलोमिटर सुमार आसा अरावंड बस स्टँड, कारवार बस स्टँड जो आसा पळय न्हू थंयच्यान. नागनाथाचें देवूळ आसा पळय न्हू तें वन ऑफ द मोस्ट पॉप्युलर आनी हिस्टॉरीक टेम्पल इन कारवार अशें म्हणटात. आनी हें जें टेम्पल आसा पळय तें न्हू लॉर्ड शिवाक डेडिकेटेड आसा. आनी अशें बी म्हणटात की नाग देवता जो आसा पळय न्हू तेचें हें घर अशें म्हणून. म्हणल्यार तो देव जो आसा पळय न्हू नाग देवता जेका आमी म्हणटा तो प्रत्यक्षांत न्ही हांगासर येता, देवळान भितर येता अशें भटजी जे आसा पळय तांकां दिसता. लोकांक दिसता काय मे बी खबर ना, बट अशें हांवें आयकलां. आमी गेल्ल्याक तर केन्नाच पळोवना बट आयकलां. आनी खुबशे लोक आसा जेका भरपूर मानतात ह्या देवळाक बी जे आसा ते. आनी अशें मेजरली फेस्टिवल्स बी जेन्ना केन्ना जाता पळय न्हू आमी तेन्ना मोस्टली पावना, बट अशें म्हणटात की महाशिवरात्री आनी कार्तीक पुनव जी आसता पळय न्हू तेन्ना भरपूर मोठो सेलिब्रेशन जाता. इवन नागपंचमी जी आसता पळय तीय सेलिब्रेट करता, बट कार्तीक पुनवेक खूब असो मोठो सेलिब्रेशन बी जाता हांगासर. आय थिंक हे 17th century बिल्ड केल्ले टेम्पल जे आसा ते. अर्धा वाटेक पावली आमी आनी हो आमचो ओल्ड काली ब्रीज जो मॉडर्न पडला. सद्याक काम चालू आसा ब्रिजाचें न्ही रे. सो इतली मशिनरी बी हाडून घातल्या हे पळय, ब्रिजाचें काम चालू आसा सगळें. सो आनीक नंदनगद्दा वचपाक न्ही हांगच्यान कारवार वचपाक पडना, आमच्या ते सायडीच्यान येयले न्ही स्ट्रेट हायवे आयल्यानसानूच वचपाचें. सो तें एक बरें जाता की कारवार मार्केट जें आसा पळय न्हू तें स्कीप जाता. सो आमी बी खूब टायमान आमी बी खूब टायमान वता. ऑलमोस्ट 1 वर्स मायज जावन गेलें दिसता न्ही रे. 1.5 वर्स सुमार जालें आमी गेली जाल्यार देवळान वचूच ना. आनी मा तर आमगें लग्न जाल्यार पावलीच ना दिसता न्ही मा. ही पळय मा बीन लग्ना पयलीं केन्ना येयल्लें दिसता मा. म्हणल्यार हें जें देवूळ आसा पळय न्हू तें आमकां पयलीं खबरच नासलें. मा येताली आनी म्हाका खबर आशिल्लें. आनीक मागीर न्ही हांव एकदां लग्ना पयलीं एकदां पावल्लें आनी मागीर हेका आमी दाखयला देवूळ. हो पावूच नाशिल्लो हांगा रावून सुद्दां न्ही रे. आमी दाखयला हेका आनी हो आय थिंक म्हाज्याच वांगडा 1-2दा पावलो तितलोच. 2-3दा लग्न जावन 1-2दा आसतना लग्ना पयलीं एकदां हेका हांवें दाखयलें तितलेंच. जाल्यार तेच्या पयलीं पावूच ना हो हांगा ह्या देवळान. सो आतां आमी खूब तेंपान वता. सो हांगासर इल्लीशी फुलां घेवया. वताच न्ही देवूळ पळोवया. मेन म्हणल्यार
ओपन आसा काय ना तो बी म्हाका डावट आसा सद्याक तरी, कित्याक की सोमाराक आसता फूल डे ओपन. आतां आसल्यार बी भट बी कोण आसपाना, अशेंच पांय पडून येवपाचें. हो म्हणटालो फाल्यां या अशें म्हणून, बट फाल्यां मागीर नॉनव्हेज बी खाता सकाळ फुडें, तो बिझी खंय, शुक्रार न्ही फाल्यां नॉनव्हेज, सो मागीर बिझी आसतलो न्ही अशें म्हणून. शॉप बंद आसा थंय मुखार बी आसा न्ही शॉप देवळा. ओके चल बरें, कितें मार्केटान कितें घेवपाचें तें घेवन येता. सो आमी न्ही खंय पावल्या, कोडीबाग पावल्या. हे नाग ब्रह्मेश्वर मारुती देवस्थान. सो हे एक देवूळ आसा, ह्या देवळान हांव केन्नाच पावना. हांगासर सद्याक फुलां घेता मेन म्हटल्यार. आणि हे जे हांगासर तुमकां मुखार दिसता पळय ते काली रिवर गार्डन. सो थंय एंट्री फी दिवन वचपाचें गार्डन. हां कितें जालें ना खंय थंय. सो आमी न्ही फुलां पळोवपाक येयल्लीं, म्हळ्यार फुलां जी आसा पळय ती बरी ना. हांव फुडें पळयता आतां. सकाळ फुडें न्ही अशें कितें घेवपाक येयलें जाल्यार फुलां बी सगळें बरें मेळटा. आतां दनपार न्ही, सांज जाली दनपार सुद्दां न्ही, सो सगळ्या कडेन फुलां बीन तशींच बावल्लीशीं बीन. पळोवया आतां फुडें मेळटा जाल्यार. आय थिंक नंदनगड्डा मिनी मार्केट रे, मिनी मार्केट का म्हणटा. शॉपां बी बंद आसा. आनी ती धवी 100 रुपया ही दी म्हाका अर्द वा. हय डूय. सो फायनली फुलां मेळ्ळी. आनी उजवाती कश्यो धा नाका, धवी नाका. नागनाथ देवूळ ओपन आसतलें आसता न्ही. घर थंय ते केलें. फुलां मेळ्ळी, फुलां आनी उजवाती घेतली. आनी तिका विचारलें बी देवूळ ओपन आसतलें म्हळ्यार डावटफूल आनी नाका न्ही अशें म्हण आसतलें खंय ओपन. घे मा तिजे कडेन आशिल्लो घेतला. 100 रुपया वांगो सगळें सेम न्ही. 50 रुपयाचो हाडला अर्द वांव. आनी हे हांगासर नागनाथाचें देवूळ म्हटल्यार रोड असो वयता न्ही कडवड बीन. हय आमी वेदिका गे खंयचो तो रोड. आमी वेदिकागे गेले तेन्ना तशीच गेल्ली. आसूं कितें जावं. पळय हे हांगासर देवूळ हें जें दिसता पळय मुखार हें नागनाथाचें देवूळ. खूब लोक आसा मरे, चपलां बी खूब आसा, गाडयो बी खूब आसा. गोवा पासिंग सगळं GA05 GA08. हे पळय हें देवूळ. हय खबर आसा म्हाका तें. सो हें आसा नागनाथाचें देवूळ. हांगासर चपलां काडपाची, हांगासर पांय धुवपाचे, नाळ अशें फेरो घालपाचें आनी अशें वचपाचें. आनी ते थंय हेजें घर भटालें. सो हें पळयात हांगासर हें भितरल्यान देवूळ. सो हें म्हळ्यार मेन गर्भकूड जी आसा पळय ती बंद आसा, लॉक आसा. ग्लास आसा हेका, ताका लागून मे बी तुमकां म्हाजेंच रिफ्लेक्शन दिसता आसतलें. आतां हांगासर न्ही खंय तशें बरोवना की फोटो काडूं जायना, विडियो काडूं जायना म्हणून. ताका लागून एक बारीकसो क्लिप तुमकां काडून दाखयता. देवूळ जें आसा पळय न्हू तें कंप्लिटली ओल्ड अशें देवूळ आसता पळय नळ्याचें बीन, त्या टायप अशें देवूळ आसा. सारकें वयर बट बरें थंड. हें बी पळयात टायलिंग बी बरें मस्त अशें. आनी चड गर्दी आसना, कोण लोक बी चड ना आनी बरें थंड बसपाक मेळटा. आनी सकाळ फुडें जेन्ना आमी केन्ना येतालीं पळय तेन्ना मोस्टली अशें सकाळ फुडें येवप जातालें आनी अशें करून
गर्दी बी आसता तशी बसपाक बी चड मेळनाशिल्लें आनी सगळी कचबच चालू आसतालें आनी मंडेकूय ऑफ जातालें आमगेलें मोस्टली. आतां म्हळ्यार दुसऱ्या वाराक येयलें आनी ब्रेस्ताराक मातशें बरें दिसता थंड अशें. चला देवाचें दर्शन जालें. आतां आमी भायर सरता घरा वचपाक. घरा वता आसतना वाटेनी संतोश मातेचें देवूळ आसा जें तुमकां हांवें लास्ट टायम नवरात्रांक येयल्लें तेन्ना दाखयल्लें. सो तेच देवळान आतां वता आसतनाच वता म्हणल्यार एक व्यू बी बरो आसा न्ही. सो म्हाक बीन तें देवूळ दाखोवया म्हटलें. आनी आमी नवरात्रां येयल्लीं मागीर पावतना वता आसतना वाटेर जस्ट कितें की अशें मेन आतां आमी जशी येयल्ली पळय मेन रोडान तशी येवप ना मातशें भितरल्यान बट ऑन द वे आमकां. आनी हें हांगासर गणपतीचें देवूळ. हय सो चला तुमकां बी दाखयता. जे कोण नवे व्ह्युवर्स आसा जावं जेणी कोणी म्हाजो तो व्लॉग पळोवना पळय न्हू तांकां नवे आनी जेणी कोणी तो व्हिडिओ बी पळयल्लो पळय तांकां परत एकदा. सो संतोश मातेचें देवूळ. संतोश मातेचें देवूळ. सो कळस मस्त हा वयर हा पळयात देवळाचो आनी हो व्यू ह्या सायडीन आनी हो देवळाचो कळस मस्त न्ही. देवी बी बसल्या कळसाचेर. कोणा बाबू आस रे थंय घाल स्ट्रेट मुखार पयर त्या दिसा घातल्या थंय. सो हो हॉल हांगा लग्न बी जाता ह्या हॉलांक न्ही रे. आनी ह्या सायडीच्यान एक सुपर्ब व्यू. सो हे देवळाचें एंट्रन्स म्हणल्यार आमी फाटल्या सायडीच्यान एंटर केल्यार ताका लागून असो एंट्रन्स मेळटा. बट देवळान भितर व्हिडिओ काडपाक मेळना सो ताका लागून तुमी भायल्यानूच हें करात दर्शन घेयात. आमचें देवाचें दर्शन जें आसा पळय न्हू तें जालें आनी आतां तुमच्या खातीर हो व्यू. आनी हो म्हाका दोच्यान कालवा दाखयता. कालवा पट्ट पट्ट करून येता बोगळे येयला आनी खाता सगळे कालवाचेच फातर आहे. आनी हो पळयात काली रिवर ब्रीज हो जो दिसता तो तुमकां. आनी हें जें काम चालू आसा त्या ओल्ड ब्रिजाचें. सो डबल ब्रीज आसा तो तुमकां मे बी हें जावचें ना कित्याक की खांबे बी जे आसा पळय ते न्यू ब्रिजाचे आनी ओल्ड ब्रिजाचे सेम प्लेसिसाचेर आसा. हांगसर मातसो डिफरन्स कळटा पळय. हे दोनी खांब्या मदीं सकयल गॅप दिसता पळय एक ओल्ड ब्रिजाचो एक नवो ब्रिजाचो. गाडयो वता ते बीन दिसता आसतली तुमकां. नवो ब्रीज आनी ओल्ड ब्रीज आजून सद्या अंडर कन्स्ट्रक्शन म्हळ्यार काम चालू आसा. इतलें पयस आसा आनी थंगच्यान न्ही हें देवूळ जें आसा त्या देवळाचें स्लॅब बी सगळो दिसता सारको ब्रिजा वयल्यान. बोटी हांगासर लायल्या नुस्त्याच्यो नुस्तें मारतात. आनी लोक हांगासर चलोवन बीन हें करता बोटी म्हणल्यार भरती चड ना दिसता तो आनी उदकांक देंवला येल्लो कलर घालून. सो बरो आसा लग्नाक बी व्यू सॉलिड मेळट आसतलो. ह्या हॉलान लग्न जाता न्ही व्यू सॉलिड मेळट आसतलो. लोक न्ही डायरेक्टली हांगच्यान देवान पासून करून चलत वचपाक लागलो. खंय वयतली खंय वता आसतलो तो आतां कोणाक फोन करून आपयतालो खंय रे खंय रे. आनी हे मँग्रुव्स न्ही कालवा कितले तुळशी बीन हाडून दवरल्या मरे हांगा न्ही. सोडटा त्यो आसतल्यो 3 आसा तुळश्यो एक खूब ओल्ड ते. आनी हे बरे पळय फातर बीन न्ही फातरां शेप बी पळय मस्त. कसले काय फातर देवळां बिवळां आसतले पयलींचे इंटरलॉक सिस्टमाचे न्ही फातर ओल्ड फातर. तो पळय खंय पावलो तो चलत चलत उदकान म्हटल्यार म्हणल्यार उदक चड ना तेन्ना माती बी घट आसतली म्हळ्यार अशी करून रेबो आसपाना पांया भितर वचपाचो. सो ताका लागून अशें आसतलें.
आजी ती आसलो ती हांगा तेमी हांगा कोंडी तिसऱ्या आमकां हिस्ट्री सांगता आपल्या आजेली. हो आपल्या आजी येतात हांगा. हय तेमी येता पयली. मँग्रोव्स येता ते सायडीन. ना एक्चुअली म्हणून ते थंय व्हरून थांबयला. सांग आता तेणी कितें सांगलें ते 10, 11, 12 म्हटलें. हय 10, 11, 12 जात्रा खंय. खंयची देवाची कितें म्हणलं मरे तेणे. सो हो तो आयलंड, हो आयलंड जो दिसता तो आयलंडार जात्रा. सो ते आतां बोटीन वचपाचें. हांगासर आतां उदक कमी आसा न्ही, लागता ताका लागून ते आतां थंय वतात त्या हेजे कडेन. म्हटल्यार थंय हें मारला, जाळी मारल्या तितल्या म्हणल्यार ते बोटी दिसता पळय तुमकां फुडें, थंय वतले ते. थंयच्यान मागीर बोटीन वता. सो तो पयलीं गेल्लो तो भटमाम खंय कितले पयस पावलो पळय. हेणे विचारलें तांकां खंय वता काय म्हणून अशें चलत. कित्याक मुखार तर सगळो दर्यो न्ही म्हणून. न्हंय न्ही रे ही. दर्याचे पण न्ही ते सगळे. ते सायडीच्यान दर्या न्ही, ब्रिजाचे ते सायडीच्यान. ब्रिजा हे सायडीच्यान येयले म्हणटा न्हंय जाली. खारें न्ही हे सगळें उदक. कोण येयलो हय म्हणपा. अरे बाबा तुझे पांय कितें जाले रे. बुराक पडला पांयाक. पांयाक कोणे खालें बीन दिसता. 6:30 जाली सांजची आनी आमी घरा कडेन पावली. घरा कडेन आयली आनी हांगासर आतां चायेचो प्रोग्राम जो आसा पळय तो चालू आसा. ब्लर दिसता मरे तुमी दोगांय. सो आतां न्ही चायेचो प्रोग्राम चालू आसा. च्या बी पिता आमी. आनी तेच्या पयलीं म्हटल्यार आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगासरूच एंड करया अशें म्हणून. आनी आयजी हांवें तुमकां 2 देवळां दाखयल्लीं पळय न्हू, नागनाथाचें देवूळ आनीक कसलें देवूळ रे, संतोश मातेचें देवूळ. सो तुमी केन्ना जर पावल्या जाल्यार कमेंट करून सांगात. आनी ना पावना न्ही जाल्यार मुद्दाम केन्नाय विजीट करा. सो जे नागनाथाचें देवूळ जें आसा पळय ताका जागृत देवस्थान अशें म्हणटा. आनी खुबशे हांगासरले लोक न्ही भरपूर गोंयच्यान लोक बी येता. म्हळ्यार गोंयचो लोक जो आसा पळय तो चड एज कम्पेर्ड टू हांगचो भरपूर लोक येता. आनी आतां जेन्ना आयज आमी गेल्ली पळय तेन्ना बीन न्ही सगळ्यो गोवा पासिंग गाडयो आशिल्ल्यो. भरपूर लोक येता आनी देव खूब हें करता. म्हळ्यार लोक खूब मानतात बीन त्या देवाक. सो तेजी न्ही खूब अशी स्टोरी आसा, हिस्ट्री बी आसा. केन्नाय न्ही तुमकां हांव सांगता मागीर. ओके चलात तर तेजे पयलीं आयचो हांगासर व्हिडिओ पयलीं एंड करता. आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक फाल्यां असोच आनी एक नवो इंट्रस्टींग व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. चलो.